2027 पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय म्हूण एसटी फुडारी आनी संघटना ते माग फाटले 4 ते 5 दीस बसकांचें सत्र चालू आसा. 7 जूनाक खंय शिष्टमंडळ दिल्ली गृहमंत्र्याक मेळपाचें. हाजे पयलीं आमकां म्हणजे बरेच दीस हो विशय चालू आसा. म्हणजे प्रेसांतल्यान सोशल मिडिया हाजे माध्यमांतल्यान आयिल्ले आसा की पयसून आमी आमचे प्रदेशाध्यक्ष दमनायक काकाय मेळिल्ले की जितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवन जो तो विशय रिजॉल्व करपाक जाय. त्यामुळे ती ताणें लगेच मागल्या 7 तारखेक मागल्या केन्ना कितें अजून तो हें येवचें आसा टायमींग पूण 7 तारखेक कन्फर्म आसा. कोणाक मेळपाचें आनी पण एकट्याकच न्ही म्हणजे अमित शाह फक्त प्रायम मिनिस्टर गृहमंत्री अमित शाहजीक मेळपाचें आनी कोणाक मेळपाचें. सर आता जे न्यू पार्लमेंटान परतून डिलिमिटेशनाची बील गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस करपाक जाय पार्लमेंटान. सो ताचो बिकॉज ऑफ दीस सर तुमचे त्या खातीर ताका कांय परिणाम कांय ना. म्हणजे दोन आमचे हें आसा की 2011ची सेन्ससाचेर आसा न्ही ज्या प्रमाणे तो सेन्सस आसा त्या सेन्सा प्रमाणे ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवंक शकता त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवच्यो. फक्त आनी तातूंत कांयच उरूं ना. जस्ट एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचें. आणि सर ते मराठा आरक्षणाचे ते म्हणतात की 2027 करप म्हणून कितें कोण कितें म्हणटा तो म्हणून घे ते तांचे विशय आमी कित्याक करता. आमी एज पर घटनेनुसार जे आसा आमी मागत आसा की प्रत्येक लोकशाही राज्यांत कोणी कोणाक कितें मागप आसा ते ताणें ठरवूंक.